दिव्यवाणी 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 बाप्पाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रस्तावन. आज जेजून सगळी आणि त्याने कस जगदोणी बघुली कुर्सा वाटणी आळतना आमचे मन आणि काळीस परिवर्तन जावं म्हूण मागया. ही कुर्सावाट फकत एक सेंटिमेंटांनी भरलेली देवा सावन जायनासता आमचे पातळ करडोंक आनी जिणी परिवर्तन करूंक एक वाट जावं. मागणे. सर्गींच्या बापा, तुझ्या प्रवादे आनी निमाणे तुझ्या पुता जेजू मारिफात तुवें जिणी परिवर्तन असो उलो दिलोय. आमी आमची काळजां दारूण करिनासता तुझ्या ताळ्याक आयकोंक आनी नवी जिणी जियोंक तुझ्या पुता जेजूचे कुर्सावाटेचे हें पॉयंट आमकां आदार जावं. आमेन. पापिया निर्भाग्य पाप नासाणसी सस्नाच्या सस्ना पापिया इन्फेर्नान वेशी. पयलेच ते सावन जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमियान जेजू क्रिस्ता. जुदेवांच्या मुखेल्यांनी जेजूक मरणाचें फर्माण वाचलें. पिलातान हें फर्माण परगटलें आनी आपले हात धुले. जबाबदारेच्या स्थानार आशिल्ल्यांनी आपलो अधिकार सुखामुखी वापर येतगी म्हणलें सवाल. आमी आमची जबाबदारी पाळतना सुकोवन पडनासता जियोंक जेजू उलो दिता. सोम्या म्हाका शाणेपणाचें देणें दी. सोम्या काकूळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरें ते सावन जेजूच्या खांद्यार कोरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमियान जेजू क्रिस्ता. जुदेव लोक जेजू विरोध बोब मारून म्हणालो कुर्साय ताका. जोम्यान बोब मारतना तांतल्या सर्वांचें तीर्प एकच म्हूण जालें. सारकें कितें म्हूण कळीस नासता बोब मारतल्या सांगता हांवें बोब मारची सारकी. हे वरवीं बरें आनी बरें केल्ल्याक हांव वायटांत सांपडायताने. सता आनी निती खातीर मात्र पेंकाट बांदूंक जाय म्हूण जेजू शिकयता. सोम्या म्हाका सत आनी नीत कितें म्हूण शिकय. सोम्या काकूळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरें ते सावन जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमियान जेजू क्रिस्ता. जेजूचे कुडीची अस्कत काय ताका कुर्सा पोंदा पडोवंक कारण जाली. पूण ही कूड अस्कत केली कोणें? जेजूची सारकी वळख नातल्या लोकान. जेजू पडोवंक तांचें स्वार्थी आनी दारूण मन कारण. हेरांच्या पडण्याक आमी कारण जायनाय म्हूण जेजू शिकयता. सोम्या म्हाका ताळणेन पडोवंक आनी हेरांक तशें करूंक सोडिनाका. सोम्या काकूळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथें ते सावन जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमियान जेजू क्रिस्ता. आपल्या भुरग्यांच्या कश्टांत एक आवय रडटा आनी दूख पावता म्हूण मोरी आनी जेजूची भेट आमकां शिकयता. तांणी दोगांयनी निमाणें तरी कितें केलें? बापाक आपलें समर्पण केलें. आमचे जिणयेचे हर एक घडये देवाचे कुशेक कालती जावंक जेजू शिकयता. सोम्या तुजी कुशी करतीस म्हज्या जिणयेचो शेवट जावं. सोम्या काकूळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. पांचवें ते सावन श्रीनसो सिमावन जेजू कुरीस वोवंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमियान जेजू क्रिस्ता. येदोळ पर्यंत जेजून हेरांचे कुरीस हाळू केले. हे घडयेत आसोस कुरीस वोवंक सिरनाच्या सिमांची ताका गरज पडली. हेरांच्या कुर्साक खांद मार
तवळ देवाचें बेसांव तुका लाभतलें म्हूण जेजू शिकयता. सोमया कश्टांतल्यांक सांगात दींक म्हाका बोळ दी. सोमया काकूळ तामची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. सोबेंच ते साव वेरोनिका जेजूचें मुखामूळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. साबारांनी जेजूचे कश्ट आनी नित्रांनी जाल्ली ताची कूड पळयल्ली तरी वेरोनिका मात्र मुखार येवन जेजूचे मुखामळ पुसता. हेरां करून दीत म्हूण सांगच्या बदलाक हांवेंच तें काम करी जें म्हूण जेजू उलो दिता. सोमया हांवें धैर्य घेवन मुखार येवंक आनी तुज्या भावा भयणीक वेरोनिका जावंक बोळ दी. सोमया काकूळ तामची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. सातवेंच ते साव जेजू दुसरे पोटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कुर्सा पोंदा जेजूचें हें दुसरें पडणें पातां कितलें मारेकार म्हूण आमकां शिकयता. पातकांच्या बांजपातांतलें आमकां सोडूंक जेजू पडलो तरी तो उठून सरलो. हांवें पातां कांटाळजे म्हूण जेजू शिकयता. सोमया हांव पातकांचो सामायो सुकयता. सोमया काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसय गायी म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्या जेजूचें. आठवेंच ते साव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. आपल्या कश्टांच्या मिसावांती जेजू सुवार्ता परगडची रावयना. जिणी परिवर्तन करूंक आमी हांगा रडचे आनी हे वरवीं सर्गी आमी हांसतल्या म्हूण जेजू शिकयता. सोमया कश्टांत आनी दुखांती हांवें तुजी सुवार्ता परगडचो वावर बळान करूंक प्रेरण दी. सोमया काकूळ तामची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. णवेंच ते साव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. मनशा सैमान जेजूची अस्कतकाय सडली देखून तो पडलो. पडल्यार निराशी जायनाये बरवशान उठोन चलाजे म्हूण जेजू शिकयता. जेजू तूं उठोन चल्लोय देखून तूं जैतेवंत जालोय. म्हाका बरवशाचो मनीस कर. सोमया काकूळ तामची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. दावेंच ते साव जेजूचे आंगोस्तूर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं तूं सोडलाय सगळो संवसार. जेजूक मनशान विणगो करूंक प्रयत्न केले तरी देवाक विणगो करूंक मनशाक खरेंच साध्य. पूण आज आपल्यो कुडी संवसारी कुशालायेंक आनी दुडवाक विणगो करच्यांक जेजू जागृतकाय सांगता. आपले कुडीक मान दिनांतल्यांक तो जागयता. हांवें म्हज्या आनी हेरांचे कुडीक मान दिजे म्हूण जेजू शिकयता. सोमया म्हजी कूड हांव मानान आनी मनसुगेन सांबाळटा. सोमया काकूळ तामची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. 11वें ते साव जेजू कुर्सार किळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजूची कुर्सा किळवणी मनशाचें दारूण काळीज पिंतरायता. राग आनी द्वेश एकला कितें करूंक शकता आनी एकल्याक दूख दोन जिवीशी मारूंक करता. हांवें राग आनी द्वेश सांडूंक जेजू उलो दिता. जेजू हांव राग आनी द्वेश सांडटा. सोमया काकूळ तामची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. 12वें ते साव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कुर्सार प्राण करतालो शिरापलोलो जावं म्हणटा द्वितीय नियम ग्रंथ. पूण शिरापाचो रोग आमच्या सोमयान बेसावांचो जावन बदलिलो. मनशान दिल्ल्या वायटांत हांव जेजून मनशाक बरें हाडलें.
शिराबातावन आशिर्वाद हाडले हांवें हेरांक वायट आशेनाय म्हूण जेजू शिकयता सोम्या हांव सगळ्यांक बरेंच आशेतां सोम्या काकूळत आमची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 13वें दिसांव जेजूची निर्चीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता आपल्या पुतांची बेसान जाल्ली निर्चीव कूड हाती घेवन आसची मोरी आमकां सोंसणिकायेची एक देख आपल्या एकल्याच पुताच्या निश्ठूर मरणांत ती गडबडना ती सोंसणीक आनी गुंड बावार्थाची जाता हांवें चड सोंसणीक आनी बावार्थी जायजे म्हूण जेजू शिकयता सोम्या म्हाका सोंसणिकायेचें देणें दी सोम्या काकूळत आमची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 14वें दिसांव जेजूची कूड नके पितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता मनीस जल्मलो जेजू मनशा पर्यंत मरता जेजूचें मरण आमचे संवसारी जिवीत शाश्वीत न्हय सर्गींचें जिवीत मात्र शाश्वीत म्हूण शिकयता संवसारी न्हय सर्गींच्या जिविताक हांवें लाल्लें जियेचें म्हूण जेजू शिकयता सोम्या हांव सशनाच्या जिविता विशीं आशेवन जियेतां सोम्या काकूळत आमची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो प्रार्थुया सोम्या जेजू तुज्या कुर्सा वाटेचें भक्तीपण म्हाका शेगुणी मनीस जावंक देवा बापाचो आनी पेल्ल्याचो मोग करूंक शेकी सर्गींच्या जिविताचे आशेन जियोंक शिकयता आज हांवें नियळ्ळे आनी सर केल्ले निचेव पाळून म्हजी जिणी परिवर्तन करूंक म्हाका प्रेरण लाभय तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक पाप साहेबाची इराद्या खातीर मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं नमाय मोरी एक प्रेम बुरले सुमते संगता श्रेय भितर तूं सदैवंच दी पॉल ज्या कुशी चेंजीस महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन संतोषान उल्हासान गीतां गायान तुझे सशी पावल्या अर्गा पाटो कायल्या बली भेटोंक जमल्या पाका वळखता सोम्या परता काकूत आमचे प्राता अर्गा पाटयता आधार लालेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोष उल्हासान गीता गायान तुझे सशी पावल्या अर्गा पाटो कायल्या बली भेटोंक जमल्या मोगाच्या भाव भयणीनो सांजुदाच्या भक्तीकन तुमकां समेस्तांक सांजुदाच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता हे मिसेचें बलिदान नव्यान सक्रामेंताचें रादान ह्या कमानाची काळजाची जावन करया देवाची बेसांवां भरपूर रितीन आमी जोडून घेवया हे संदर्भात अर्गां आनी ते पासून मीस पेटयता फबी आनी जेसू मिंडून सादो कतारी ते पासून मीस पेटयता जॉन पिंटो बेंदूरू मंगळूरू अर्गां मीस दिता देवान आपणा केल्ल्या स्वरूपकारांक आयरीन सिक्वेरा बरे भलायके खातीर आनी कामाच्या जैता खातीर मीस दिता मिशेल मेनेजीस आनी झेवियर फेर्नांडो सांजुदा मारेपा लाभलेल्या बरेपणाक देवा अर्गां सावन मीस दितात मायकल दांतीसनी कुटाम बोरवली मुंबय 50 वर्सांनी 7 वर्सांच्या जल्म दिसा संदर्भार देवाक अर्गां सावन भेटयता विक्टर विन्सेंट डिसोजा वामन जोरो
तांच्या इरेदे बसोत आमी मागता आसतना जे कोणा मागतान बसयला तांचो सुगडा आजकडे तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्राजिताच्या काळार आमी आसा आनी ह्या काळांत ह्या मंगळाराच्या दिसा ह्या पुंतळाक हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक नव्याना मुखांत्र सांजुदाची मजत मागच्याक आनी सक्रामेंताच्या आराधना मुखांत्र देवाच्या भलायकेची घोटसाण सागच्याक कृपा जोडच्याक तुमी हांगासर आयल्यात. माध्यम मुखांत्र हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भाव भयणी खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार मागता आसतना सुमयतेय आमी पाटी परतोवचो काळ आमच्या सगळ्या जिविताच्या परिवर्तनाचो काळ कृपेचो काळ उपराजीत काळ. ह्या काळार सोम्याची कृपा विविध रिती मुखांत्र म्हणजे सक्रामेंता मुखांत्र ती स्विकार करूंक आनी पातकाचेर जैत उरोवंक बरेंपण जोडून घेवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फावो ते परिवांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानान ही पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दुगदन बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सुम्या काकुळकर. सौम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमचे गती विनती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सुम्या काकुळकर. सौम्या काकुळकर. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. एक घडी भर दोळे धांपी आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर इराद्यां खातीर आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा धर्मदूत बागे उजूतात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. ह्या आमी मागतो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आसा. सुरेश पौर अशें म्हणटा जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटा आनी ओंप्याक बीन दिवंक आनी जेवतेल्या जेवण दिवंक बुळी भिजयता ती चुपळ करता तांतूं किरलोंक लायता आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वचना. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्पळ जावन म्हजेशी पाटी येना. मागार म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतारें. देवाचे उडोवपार नीतिवंतांक तांच्या सर कश्टां अनवारांतली सर्वेस पोरणी वार्ता. नीतिवंतांक तांच्या सर कश्टां अनवारांतली सर्वेस पोरणी वार्ता. म्हजे सवे मेळो सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकल ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टां अनवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. नीतिवंतांक तांच्या सर कश्टां अनवरांतलीं सर्वेस पोरणी वार्ता. ताचेर दोळे लावन रावतले
संतोष बरी जाता तांची मुखामळां लजेन केदीं भावना कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरस्पोरान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवराकांतांतलो ताका निवारलो नीतिवंतांक तांच्या कश्टान वरांतले सर्वेस्पोर निवारता नीतिवंतांक तांच्या कश्टान वरांतले सर्वेस्पोर निवारता वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया उंड्या वरवीं मात्र मुनीस जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरये कवत्रा वरवीं तो जियेता वंदन तुका सर्वेस्परा क्रिस्ता तुझे शुभ वर्तमान प्रगट करूं देवतांनी काळीज तूं पवित्र करे वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तो जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो तुम्ही मागताना अनुभवर त्या बरी जायते बडबड नाका ते येतेस्त म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात तुमी तांचे बरी करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागच्या दिनस खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गीच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज्य येवं तुजी खुशी जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बक्षी आमकां ताळण्यांत व्हरी नाका आनी कोट्यांत तावन आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनांत जाल्यार तुमचो बापी तुमकां तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो आमकां सदावत वर्साक 3 काळ आसचे पळयता हांव काळ खंयचे काळ ते हा कळ्ळें हां प्राचिताचो काळ आद्विंताचो काळ मागीर सादो काळ मागीर पोपी काळ तो काळ सांगून हांवें आमच्या देवस्तुतेचो काळ न्ही हांवें विचारलो हांवें सांगलो काळ एक पावस येयलो काळ हिवाळो काळ आनी एक गिम्स येयलो काळ
पावस येयलो, हिवाळो आनी गिमसलो, 3 काळ एका वर्साक. 4 म्हयन्यांक एक काळ, 4 म्हयन्यांक. आतां आमी खंयच्या काळार आसा? गिमसेले. थोडे म्हणटात हिवाळ्या काळार आसा, थोडे म्हणटात गिमसेल्या काळार, थोडे कडेन पावस. पूण आमी आतां गिमसेल्या काळार आसा. पूण आतांचे काळ सांगूंक जायना. असले दीस आसले थोडे दिसां फुडें, सकाळीं उठ्ठना येवं, दनपारां खंडपटे दग, वोत न्ही, सांजेर पावस. एका दिसा 3 काळां आयिल्ले आसात. एका दिसाक सकाळीं येवं, दनपारां धग, गिम आनी सांजेर पावस. ह्या दिसांचो हांव पळयतना सकाळीं थंड आसता, दोरी पडटा, दनपारां कचकचचें वोत, भायर वचूंक जायना. पेपरार आयलां न्ही, 11 तो 3 वरां म्हणसर भायर वचनातले बरी पळया. वताची किरणां बारी जोरान लागतात. भायर येतात जाल्यार माथ्याक उस्तूर घाला, सत्री धरा आनी वसा न्ही, पेपरार येचें आसा. आनी कोणी गोरये आसात, काळी आसात, भितर रावा, भायर येनाका. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, एक काळ, त्या काळांत त्या काळाकच एक प्रामुख्यता आसा. तिनी काळ गरजेचे. आमकां म्हणूंक जायना आमकां गिमसिलो काळ नाकात, पावसिलो काळ मात्र आसून दी म्हणूंक जाता. गिमसळो काळ ना जाल्यार, पावसिलोच काळ आयलो जाल्यार आमकां जिवंक जाता. कांय तरी आमकां पोटांक खावंक जायत की गिमसिलो काळ ना जाल्यार. कित्याक म्हळ्यार गिमसिल्या काळांत बियाळो सुकता. बियाळो सुकता, सुकोवन तो फर्टिलायज जाता. भितरल्या भितर तो म्हणजे परतून किर्लोवच्याक तयार जाता. थंय तर पावसूच आसा, वतूच पडोवना, बियाळो सुकोवंक ना, तो कुसता, परतून तो किर्लना. कळ्ळें गे? कोंबयेची तांती दवरता न्ही, तांती दवरता. तांती दवरल्या उपरांत पिलां काडचे जाल्यार खंय दवरिचे? रेवाणीक दवरिचे. रेवाणीक दवरल्यार उपरांत कोंबी कितें करता? थंयसर 22 दीस बसता न्ही, 21-22 दीस बसता, ऊब दिता. ऊब, ती ऊब आसल्यार मात शाखा, ऊब आसल्यार, दग आसल्यार मात्र थंयसर पिलां जातात. थंडाय आसल्यार जाता, थंड आसल्यार जाता, फ्रिजान दवरल्यार जाता. तें कोंबयेक आनी पिलांक फ्रिजान दवरल्यार जाता, जायना न्ही. तशें म्हणटाना भुमींतलो बियाळो किर्लो जे जाल्यार ताका इतलीच ताकाय ती सुकोवचे, ताकाय वत पडोवचे, थंय बरें करून फर्टिलायज जायचें, बरें करून भितरले भितर ताका सकत येयचें, किर्लोवची सकत. देखून गिमसिलो काळ भोव प्रमुख. हिवाळो काळी भोव गरजेचो. रुखा झाडांक फुलां येयचे जाल्यार न्ही, कांय पोरणी कोली जोडून नवी कोली येयचे, रुखाकी सकत मेळचें, रूख झाडांकी फुलां फळां दिवंक एका रितीचें वातावरण येयचें जाल्यार हिवाळो काळी भोव गरजेचो. हिवाळ्या काळार कितें घडटा? हिवाळ्या काळार रुखांची सडावत कोली झडटा. कोली जोडून आंबाडे रूख कलीत जाता, खाली आडारामात असतात. रब्बराचे रूख खाली आडारामात असतात, आंबाड्याचे रूख. आनी थोडे रूख पुरो खाली जातात, बोर जातात. आंब्या रुखाची कोली हिवाळ्या काळार झडटा आनी नवी पानां येतात, नवे कोले येतात. देखून एक पोटी सगळे रूख झाडां आपल्या आंगा वयली कोली जडयता, न्हांवन नितळ जावन. कळ्ळें? ताच्या उपरांत येवच्या खंयच्या गिमसिल्या काळाक आयतीं जाता. आनी नव्यान आयलेलीं पानां, नव्यान आयलेले खंबरे त्या वताची किरणां घेवंक तयार जातात. आनी अशें पावसिल्या दिसांनी परत एक रवतीचें जिवीत सुरू करूंक साध्य जाता. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो,
पावस इलो काळ जीव दितलो काळ. पावस इलो काळ जीव दितलो म्हणजे नव्यान जल्म हाडटलो जावं पुरो बातासो बियाळो खंयचोय बियाळो खंयचीय बी किर्लोवचो रुखाक वा झाडांक जीव दिवचो काळ जल्म दिवचो काळ पावस इलो काळ. हिवाळो काळ कितें हिवाळो काळ कितें करता सगळ्या रूख झाडांक गरबे समोवचो म्हणजे पुरा फुलां फळां जावच्याक तयार करचो कळ्ळें की देखून सप्टेंबरांत ऑक्टोबरांत हिवाचो काळ सुरू जाताना पुरा भात पिकोवन येता न्ही नवी कणशी येता न्ही गे नवी कणशी येता बियाळो तयार जाता थंयसर आनी गिमशिल्ल्या काळांत रूख झाडां सदावत फळ दितात. रूख झाडां सदावत फळ दितात पळया रूख झाडां पुरा आंबे जावंक पुरो पणस जावंक पुरो पलपणस जावंक पुरो भिंडा काजू खंयच्याय रुखार पळया गिमशिल्ल्या दिसांनी भरती फळां जातात फुलां जातात फुलां येवचो काळ हिवाळो काळ आनी फळां जावचो काळ तो गिमशिलो काळ. गिमशिल्ल्या काळार जायत्या रुखांनी कितलें खाण मेळटा पणस पलपणस आंबे काजू भिंडा बेणसां जांबळां गिंबळां पुरा सगळीं मेळटात. देखून तिनी काळ भोव गरजेचे काळ. आनी ह्या काळान पळया गिमशिल्ल्या काळार आमी पावस इल्ल्या काळाक तयारी करचो काळ. आदी एक काळ आसलो आदी वेळ आसलो ह्या काळार सगळ्या पाडीची कोली आरोवची आसली पुरा कोली आरोवन कोलयेची मुठीं करूंक आसली कोलयेची कुडीं करूंक कित्याक गोट्यांत आसले रेड्यांक पाड्यांक गोरवांक जाय पुरती कोली घालून पावसान जोर पावस आयलो जाल्यार भिरांक निरंतर पावस आयलो जाल्यार भायर येवंक जायनातलें घरा भायर येवंक जायनातलें सोप काडूंक जायनातलो. देखून गोट्यांत किरची जाताली गोट्यांत उदक भरतलें देखून थंयसर कोली घालच्या कोली पयलेंच तयार करून दवरताली आमची मालगाडी आनी ह्या कोलयेचें सारें गाद्याक घालूंक नेजीक भाताक घालूंक गाद्याक घालूंक वापरताले. तशेंच पावस इल्ल्या दिसांनी जळोव तयार करचे. आतां आमकां हर एकल्यांक गॅस आसा गॅसाक 1200 रुपया जाल्यार आमी गॅस बरो करून वापरता. कोणाक लांकूड पेटोवंक नाका पुंगूंक नाका तो गोबर नाका भितरल्यान वचून कानांतल्यान भायर येवंक नाका न्ही कोणाक कितें नाका. देखून आमी सगळें गॅस वापरता पयलें तशें नातलें आमची मालगाडी पुरा जळोव तयार करून दवरताली आनी एक तशेंच रांदूंक. देखून जाय पुरतें लांकूड कातरन तें फोडून सवल्यो करून गी लांकूड करून गी करंबाराचें पुरा दवरतालीं. तशेंच पिडे मोडलां सण्णां इत्यादी रास करून नाणी उजो करूंक कित्याक पावस इल्ल्या दिसांनी भिरांकूळ पावस आयलो जाल्यार भायर येवंक जायना आनी भिजरली वस्त जळोव उजो पेटोवंक शकना. देखून तो पयलेंत तयार करून दवरचो. हो एक काळ गिमशिलो काळ तयारेचो काळ पावस इल्ल्या काळाक तयारेचो काळ. एप्रील मे आयले म्हणटाना गडगडो सुरू जाता गुडगुडू गडगडे सुरू जातात सांजेचें पावस सुरू जाता आनी जुनांत येणे तेणे पावस सुरू जाता आनी जुनांत बरो पावस येवंक लागता आनी उदक जाता पृथ्वीर सुकल्लें सगळें उदक जाता. आतां तुमी खंय गेल्यार सदां मार्गा देगेर तण आनी पुरो सुकलां न्ही गे काडी कान उडयल्यार उजो पेट्टा सगळ्यान तशें जालां. आमी चिंतीचे पृथ्वी पळयतना पृथ्वी सगळी मेल्या आनी कांय किरलां ना म्हूण चिंतचे आमी. देखून सुकल्ल्या करडाक सुकल्ल्या तणाक कांटयेक उजो दिता आमी फुल्ल उलपन बरा सगळें नाचता. आमी चिंता येवच्या वर्सा कांय थंड किरलां ना म्हणून न्ही गे चिंता आमी मात्र. पूण थोड्या जुनांत पावस आयल्या उपरांत भुमीचेर उदक जाल्या उपरांत तो पावस आयल्या उपरांत भुंय थंड जाता सुकून गेल्लीं करपून गेल्लीं सगळीं बियां परत जीव किर्लतात. पृथ्वी खंय गेल्यार पाचवी रंगाळ जावन सोंपता. हें देवाचें एक आशिर्वाद पृथ्वेचें एक नियम आनी देवाचो आशिर्वाद. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादिच्या पुस्तकांत सर्वेस्पर अशें म्हणटा जशें पावस मळबातावन पडटा
आनी ओंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक बी भिजयतात आनी ती सुफळ करतात आनी तातूंत किर्लोंक लायतात पळया देखून पावस इलो काळ ना जाल्यार आमकां जिवंक जायना गिमसिलो काळ ना जाल्यार आमकां जिवंक जायना पावस इलो आनी गिम्स इलो आनी हिंवाळो हे तिनूय काळ गरजेचे आनी ह्या काळांत पावस इल्ल्या काळांत पडलेलो पावस भुमीचेर पडलेलो एक तेंबे उदकी तें नश्ट जायना निर्फळ जायना बगार एक जिवाळो एक बियाळो किर्लोंक कारण जाता तशें देवाचें उतरी देवाच्या तोंडांतून भायर सरता तें उतरी देवाच्या तोंडांतून भायर सरता तें उतरी निर्फळ जावन देवा सरशी पाटी वचना कळ्ळें गी शिकारे गेल्लो मनीस फार मारतना तो थंयसर येम दवरता पूण येम सुकून तो गेलो जाल्यार निर्फळ जालो न्ही गी ताका शिकारी मेळना ताका कांयच फायदो ना आमी केल्लें काम ताका मजुरी मेळोंक ना जाल्यार निर्फळ जालें आमी लायिल्लो एक माडा खावो तो जर तर तो वाडलो पूण तो फळूच दिवंक ना जाल्यार कांय फायदो आसूना निर्फळ जालें देखून आमी थोडे फावटी म्हणटा आमचो वावर निर्फळ जालो इतले कश्ट काडन इतलें पुरा करन लास्ट कांयच ना म्हणलें बरी थोडे फावटी आवय बापायन म्हणच्या इतलें बरें भुरग्यांक जल्म दिवन इतलें बरें भुरग्यांक वागोवन इतलें बरें भुरग्यांक वय करन आज ती भुरगीं आयकूंकूच आयकनात सांगिल्लें आयकनात आमच्या सांगाता नात आमच्या सांगाता रावनात निर्फळ जालें म्हण चिंतात निर्फळ मनशांच्या वावंटीक निर्फळाय मेळोंक पुरो फलितांश सोन्ने मेळोंक पुरो पूण उडास दवरी जायी देवाच्या वावंटीक प्रतिफळ मेळनासतना रावना देवाच्या उतरांक प्रतिफळ मेळनासतना रावना देखून देवाच्या तोंडांतून भायर आयिल्लें हर एक उतर तें निर्फळ जावन देवा सरशी फाटी वचना बगार तें प्रतिफळ दिवंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या पयल्या वचपांत आमकां दिता देवाचें उतर निर्फळ जायना देवाचें उतर कार्याविणें जायना देवाचें उतर रिजल्ट हाडिनासतना रावना तें देवाचें उतर देखून सांत पाऊल स्वस्थ रितीन म्हणटा देवाचें उतर जिवें तें मेल्लें न्ही जिवें कशें भुमीचेर पडटलो पावस जिवो तो किर्लोंक कारण जाता त्याच मापान देवाचें उतर जिवें मात्र न्ही तें क्रियात्मक एक्टीव तें पॅसीव न्ही डेड न्ही तें जिवें आनी क्रियात्मक आनी कितें दोन दरेच्या तलवारी बरी देवाचें उतर देखून जिवें आनी क्रियात्मक देखून तें उतर निर्फळ जावंक शकना यथेश्ट फळ दिता हाका एक दाखलो जेजून दिला ओंप्यांची ओपार देवाचें उतर जिवें वा क्रियात्मक जावचें कोणा वरवीं आमचे वरवीं म्हजें आनी तुमचे वरवीं देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक जावचें देखून देवाचें उतर आमी आयकूंक येता रितीरेक येता नवेनाक येता देवाचें उतर बऱ्या रितीन आमी आयकता आमच्या काना भितर वेता तें आमच्या मोती भितर वेता तें आमच्या मोतींत आमी नियाळटा तें आनी आमच्या काळजा भितर वचूंक जाय आमच्या हाता पांयांनी तें भायर येवंक जाय म्हळ्यार आमच्या कानान गेल्लें मोतींत आठोवन काळजान तें जिरावन आमच्या हाता पांयांनी म्हणजे बऱ्या करण्या मुखांत्र तें भायर येवंक जाय आनी अशें आमचें थंय तें उतर जिवें जावंक जाय जिवें देखून जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ जाय म्हणजे देवाचें उतर आयकून तें जिरोवन तुमच्या हाता पांया मुखांत्र तें कार्यगत जावंक जाय आनी हें पळयल्ल्या लोकांनी सर्गेच्या बापाक महिमा दिवंक जाय कशें हें जिवें हें उतर देवाचें उतर निर्फळ करिना जावचें कशें
जेजू एक बोवा पुरबायची वपार दिता, ओंपियांची वपार. मस्त जाणांनी सागोळी करचें पळयलां गी कितल्या जाणांनी पळयलां सागोळी करचें, कसचें ओमचें बरा. मस्त जाणांनी मेजॉरिटी जाणांनी पळयलां सागोळी करचें. आतां कुसून जाल्या उपरांत आतां टिल्लर आसात पयलें पाड्यान रेड्यांनी कोसताले. कुसून जाल्या उपरांत गादो बरो हदा जाल्या उपरांत ताका पड्यांक घालून पोवरा लेवल केल्या उपरांत एकलो ओंपी सकाळां ओंपूंक जायना. ओंपचे मनीस आसात, तांकां नॅक आसा. हातांत ओंपणी दवरन ताका दोरी घाल खांदार घालून कळ्ळें गी दाव्या कुशीक दवरताले ते. कळ्ळें गी मेटां घट्टान ओंपणी तशीच मुखार येताली. आनी ओंपणेंत किरलल्लें तें बी कळ्ळें गी 24 वरां उदकान दवरूंक आसा. ताचे उपरांत 48 गटे वयर दवरूंक आसा. गुणयेंतलें ल्हान बी आयल्या उपरांत तें सोडून दवरूंक आसा. ताका इल्लेशें शेणाचें उदक शेणावन बरें करून शेणावन तें दवरूंक आसा. उपरांत ओंपणीन घालून तें ओंपूंक आसा. ओंपतलो कितें करता, मूठ मारन अशें करना, अशें धरना. ओंपी आसा पळय बी ओंपचें म्हळ्यार मूठ मारन अशें धरता. अशें मुठींत अशें धरचें बी, अशें धरचें आनी अशें उडोवचें. कळ्ळें गी अशें घालना, अशें घालना अशें घालचें न्ही. अशें धरचें ओंपतें, अशें धरचें बी, अशी मूठ धरची आनी अशी उडोवची. कितलो तुजो हात लांब येता तितलें. हात मोटवो करूंक ना. मोटवो करतना बी कितलें पडना, डबल पडटा, तातल्यार त्रिबल पडटा ना. तूं एक मॅट काडटा ना एकतले बी पडोवन येता. एकतले एक वडें उडोवचें परतून दोड्याक उडोवन येता. दोड्याक तशें डबल बी पडटा. एका सुवातेर 2 बियां पडटात. एकूच नॅक्कर पडचें तें. आनी हें बी ओंपतना पळया देगेन तो ओंपतना अशें एकूतले अशें ओंपतना थोडें बी तें हाचेर पडटा, मेरेर पडटा. मेरेर सुगेचे बेळ्या वेळार मेर सुबीत आसता. ती कातरन परतून दवरन सुबीत दिसता मेर. ते मेरेर पडटा बी. आनी मेरेर पडलेलें बी तें थोडे वेळ आसता एणे पारवे पुंडादा गिंडादा येतात डोंका इसून घातात. आनी थोडें बी एका गाद्याचो आनी एका गाद्या मदें काठामणी आसता. काठामणी तातूंत कांय इल्लीं झाडां आसतात, कांय इल्लीं खांटे आसतात, ताचेर पडटा. तें पारव्यांक संवस्यांक पारव्यांक पुंडादाक वा डोंकांक दिसना. तें लिपता. तें इंत किर्लता. किर्लोवन तें बाता इतलें बरें गाद्यांत आसलेल्या न्हिजी तें बरें वाडना. थोड्या गाद्या देगेन कांय इल्ली कडपी सुवात आसता. कुमेरीच्या सुवातेंत वा बेटाच्या सुवातेंत कडपी सुवात आसता. कांय तें बी थोडें कडपीचेर पडटा, ल्हानशें कडपीचेर पडटा. म्हळ्यार गाद्याची माती रेड्यान सांगता वेताना ते कडपीचेर इल्लें उदक उचलोवन थंय इल्लीशी माती आसता. त्या मातयेंत तें बी लिपता. किर्लता विग्गी किर्लता. पूण पाळां वचूंक जागो ना, उदक ना देखून तें करपता. पूण गाद्यान पडलेलें बी आसा पळय तें गाद्यान पडलेलें बी तें बरें किर्लता. बरो रोवो जाता, बरी नेज जाता आनी बरी ईट ताका मेळटा. आनी तेस्ट फळ दिवंक बरी कणशी बरी येता. आनी अशें भांगारा सारकी कणशी बागवता. तो गादो पळयतना कितलो संतोश जाता म्हळ्यार पळया भांगारा सारकी कणशी बागवल्ली दिसता त्या गादांत. आनी म्हणटा वाव भोव अपुरबायेचें बेळें आमकां आयलां. भोव अपुरबायेचें बेळें पळया. आनी हें देवाचें उतर ही ओपार पळया त्या गादान पडलेलें बी यथेश्ट फळ दिवंक शकता. म्हळ्यार तें देवाचें उतर थंयसर जिवें क्रियात्मक आनी यथेश्ट प्रतिफळ दिवंक शकलेलें जाता. आनी देवाचें उतर म्हणटा त्या ओपारींत आमी जावन आसांव ती सुवात. थोडे पोटी मेरेर पडलेलें बी म्हळ्यार आमच्या कानाक पडटा. आमी नोवेनाक येता, मागण्याक येता, रेतरेक येता. देवाचें उतर हांगा सावन ह्या जगांतून मेळटा. आमी खाण घेता तें. पूण एणे खाण घेता एणे सोन सोडटा. आत्तां शेरमो जाल्या उपरांत हांवें काल सांगलें विचारल्यार गतूच ना. खालीं पाद्र्या उलयलो गादे मेर कांबळ म्हणून खालीं देव जाणा.
येणें सोडलें येणें गेलें भायर. ते मेरेर पडलेल्या बिया बरी पारव्यांनी सुन केलें. आमी गुमानंत दिवंक ना. सुमार 70% लोक अशेंच मिसाक येवं सो नोवेनाक येवं सो 70% लोक इतलेंत करता. कळ्ळें गी बरोवन आसतात रेतीरेक ताका कापुरा बरोवन. आयकोन जे एणे आयकतात तेणें सोंटा थोडी तेंत न्हिदतात. अय्य देवा हाचें आसलेंत म्हूण. आनी थोडे भारी बरें लागता तांकां. भारी बरें लागता. कळ्ळें गी भारी खुशी जाता. देवाचें उतर पाद्र्यापान सांगलां देवाचें उतर अशें जियेचें खंय संजेचें सकाळींचें मागणें म्हणचें खंय आनी सोडिना मानी आसता बरें जियेत. कळ्ळें गी रेतीर सुरू जाली. आज सोमारा रेतीर सुरू जाली. त्या दिसतान खोलो स्पिरीत कोत्ताय केदळ पर्यंत रेतीर जाता म्हणसर मात्र रेतीर जाली. सोमार एक दीस मंगळार एक दीस बुधवार एक दीस ब्रेस्तारा 4 दिसांची रेतीर जाली न्ही. शुक्रारा तो स्पिरीट आसता. शनिवारा जाल्या उपरांत तेंत नाई बाला डोंको नाई बाला डोंको अदे रागा अदे आडू कांय बदलावण ना. ते कडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी 4 दीस हुरूप 4 दीस उल्हास 4 दीस संतोष. कळ्ळें गी मागीर छाप्पे मागीर परतून त्यात लायफा पाटी येवचें कांय ना. ते कडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी. आनी थोड्यांक ते एक 5% आसतात. 5% 75% जाले मू. आनी कांय थोडे देवाचें उतर खाण घेतात. खाण घेतात मोती व्हरतात आयकतात मोती व्हरतात नियाळतात आनी चिंतात आपणाकी ते कश्ट म्हाकाय कश्ट देवाचें उतर म्हाकाच सहा जाल्लें कोण ना. देवाचें उतर म्हज्या कश्टांक थाळ घालतात. पूण तांच्या संवसारी राठावळी मोदें तांकां ऑफिसा वचोवचें. कळ्ळें गी तांकां तांचे प्रोजेक्ट आसा. तांकां वर्क फ्रॉम होम आसा. सकाळीं जावन हेवी ड्युटी. कळ्ळें गी इस्कालान ड्युटी थंय ड्युटी काम घरा रांदचें काम तोटाचें काम चपाती कर सांजेर पडे बाज तें कर हें कर पुरा कर. त्या संवसारी राठावळीच्या त्या कश्ट वावटी मोदें हें देवाचें उतर कश्टांनी म्हणलें बरी. कळ्ळें गी आंबोरी म्हणून वेळ ना जाल्यार पळय बत्तानंत म्हणचें आंबोळी हें दोळे पळय बत्तानंत आंबोरी म्हणचें न्ही. चपाती पीठ लाट्टानंत तेर्स म्हणचो वय काल करचें टायम ना. ह्या कश्टा मोदें ह्या वावटी मोदें ह्या कामा मोदें न्ही थंय तावनंत देवाचें उतर सकास चलता मोदें. हेणें देवाचें उतर येना हेणें आमचें जिवीत येना. कश्टा वावटी मोदें कश्टांनी म्हणलें बरी आमी चलता. तांतूं आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंकूच आमी गुमान दिता आनी तांतून तो आमकां इल्ली दादोसकाय मेळटा. पूण देवाचें उतर म्हजे मुखांतर तें मस्त प्रतिबळ दिवंक शकना. तसले 15% लोक आसात. 15% कळ्ळें गी 90% जालें मू. आनी 10% लोक देवाचें उतर आयकतात. ते मोती व्हरतात ते काळसांत व्हरतात खंय तरी बरीं कामां करतात बऱ्यो करण्यो करतात बरें जिवी जियेतात आनी त्या प्रमाणे देवाचें उतर तांचे मारिफात जिवें क्रियात्मक जावंक प्रयत्न करतात. तांचे मुखांतर देवाचें उतर यथेश्ट प्रतिफळ दिवचें बरी करतात. आनी हें आमी करूंक जाय. त्या 10% लोकां बरी आमी जावंक जाय. जावं पुरो ते प्रवादी जावं पुरो ते याजक जावं पुरो ते लायक मुखेली जावं पुरो ती धर्म भाव भयणी कोणी जावं देवाचें उतर आमी यथेश्ट मापान प्रतिफळ दिवचें बरी आमी करूंक जाय. फकत याजकांनी मात्र वा धर्म भाव भयणींनी मात्र न्ही हर एकल्या पवित्र स्नान घेतलेल्या हर एकल्यांनी देवाचें उतर तुज्या मारिफात तें यथेश्ट प्रतिफळ दिवचें बरी करूंक जाय. आनी हें आमकां आपोवणें मेळ्ळां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हें आमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या आपोवण्या सरी जाल्लें जिवीत आमी जिवंक जाय. जर तर तुज्या मारिफात देवाचें उतर तें प्रतिफळ दिवंक शकना तर तुजें जिवीत व्यर्थ. देवाचें उतर आसून तुका व्यर्थ.
आणि जेजू देवाचो पाटलाव कर जेजूचो पाटलाव कर तुवें आसचें व्यर्थ देखून तुका एक आपोवणें देखून जेजू म्हणटा पिकावळे तेस्त आसा वावर गादो मस्त ओडलो आसा पिकावळे तेस्त आसा वावराडी थोडेस देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक करचें देवाचें उतर तेस्त प्रतिफळान भरचें व्यक्ती उणे आसात देखून ते व्यक्ती आमी जावंक जाय 70% व्यक्तीच्या आमी मदें पडोंक नजो बगार आमी निमाणें 10% लोकां बरी आमी वावरूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताका आमी कितें करूंक जाय आमी मागोवंक जाय आयच्या सुवार्थेन जेजू आमच्या बापा मागणें शिकयता न्ही शिसांक मागणें करूंक वचूनातलें जेजू निमी घाल हात वयर घाल मागताले पडोवन शिस ते म्हणाले आमकांय मागणें करूंक शिकय आमकांय आनी जेजू शिकयता मागणें आमच्या बापा न्ही परलोक ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು परली बळ्या हां आमच्या बापा पळया जेजू एक भोव अपुरबायचें मागणें भोव अपुरबायचें मागणें त्या मागण्यान कितें आसा पळया देवाची स्तुती आसा त्या मागणाक देवाची स्तुती देवाचें आराधन आसा तूं वर्तो तुजे भायर दुसरो देव ना तुजें नांव पवित्र जावं तुजें नांव सदैव जावं तूं वर्तो देव तुजे भायर दुसरो देव ना म्हण देवाची स्तुती करूंक जाय उपरांत कितें करूंक जाय म्हज्या पातकाची दूख धरूंक जाय हांवें पातकाची दूख धरूंक जाय पातकाचें बोगसाणें मागोवंक जाय हांवें मात्र भक्ताचें बोगसाणें मागचें न्ही बगार हांवें हेरांक बोगसूंक जाय देवा म्हजी पातकां बोगसी हांवें केल्ल्या सर्व पातक्यांची शिक्षा म्हाका दिनाका म्हूण सांगून हांव मात्र मागतां आनी म्हजे विरोध केल्ल्या पातक्याक जर तर म्हजे विरोध केल्ल्या अपराध्याक तो म्हजे लागीं येवन बोगसाणें मागता जाल्यार हांव बोगसूंक तयार ना जाल्यार म्हजें मागणें केदिंगस देवा मुखार पावचें ना तिसऱ्यान हांवें मागोवंक जाय कोणा खातीर म्हजे खातीर म्हज्या भाव भयणी खातीर मागोवंक जाय आमी एक जेवताना एक बरी रिवाज आसा कसली आं जेवताना कशें कसली रिवाज बरी बापाचे पुताचे काण मागता हांव न्ही गे कितले जाणां मागतात की तुमी कांय एकली दोगां मात आतां फटी मार नजो सत सांगितलें म्हाका ना जाल्यार आनी मागाचें उडास तोरा आमकां संवय ना आनी दवरलें मग कांवचंत पका गुयचंत पूण ताच्या बदलाक आमी मागोवंक जाय आमच्या मुखार दवरिल्लें बोशयेंत आसलें शीत आनी शिताच्या पोंतार आसलें तें नुस्तें दंबर कोपांत आसलें ती मासलेची कडी वा मासाचें नुस्तें देवान दिल्लें देणें फाल्यां तें म्हाका मेळटा की ना गोत्तू ना वा फाल्यां तें हांव खावंक शकता की तें ना गोत्तू ना फाल्यां म्हज्या पोटा भितर वचत की वा भायर येत की गोत्तू ना फाल्यां सकाळीं म्हाका तें खावंक जायत की ना गोत्तू ना पूण आज देवान म्हाका दिलां देखून हांवें देवाक अर्गां दिवंक जाय देवा म्हज्या मुखार दवरलेल्या खाणा खातीर तुका दिन वाचता तुका अर्गां दिता हें काण संवचें भाग तुवें म्हाका फोव केलां आनी मुखार तें फाव करूंक मागता हांव सोम्या म्हणून एक बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचें खांड तें जेवलें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक जावची संतोश आनी खुशी इतल्यान तितली न्ही तुज्या जिवितांत केदिंकच म्हाका मांस खावंक जायना म्हाका शीत जेवंक जायना म्हाका नुस्तें खावंक जायना म्हणून केदिंकच तुका ती परिस्थिती येवची ना पूण केदाळा उडास तोरा आमकां तें उडासच ना फंक्शनाक गेल्या वेळार ह्या जग आसा जाल्यार तो जराल बेसांव मागता जेवणाचेर आशिर्वाद मागया म्हणून ओके तें जराल पूण तुज्या तर्फेन तुवें वैयक्तीक रितीन जेवच्या फुडें तुज्या मना भितर तुज्या तोंडान तावन कांय मणी मागणें म्हणटाय गी म्हणना जाल्यार आज तांव सुरू कर आनी करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वैयक्तीक रितीन म्हणचे हांवें वैयक्तीक आमगे रेडे आसले पयलें कोसचे रेडे दवणोचे रेडे आसले तांकां कुळीत घालच्या पयलें कळ्ळें गे गोट्याच्या दरवंट्याक कळ्ळें गे दरवाच्या खुंट्याक खवणेच्या खुंट्याक मारूंक आसलें खात्र्याच्या बडयेन टक रापक्क दिमी घालताले सोगी रेडे मुंडू घालताले दिमी घालताले अशें रावताले केदळ पर्यंत आमी उठून काम म्हूण सांगता पर्यंत
दिमी घालताले समजले हेसेंत काही ना म्हळ्यार देवाक तुवें अर्गां दिजय तें कुळीत तें भातेन सडावत कुळीत घालतना मात कुळीत देवान तुका दिलां देणें म्हणून आमच्या पेट्यांक जाल्यार एकांक घालतना ते हात दितात आनी दोनी हात तशें धरतात नमस्कार करतात सिताचे बटले मोगा बशयेक पेटे कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देवान दिल्लें देणें तें परतून हांव खावंक शकता की ना गोत्तू ना जानवरां करतात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो मनशांनी करूंक जाय देखून आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी म्हूण आमी मागता त्या मागण्यांत पूण तो दिसपडतो ग्रास दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवंक विसरूंक नजो कितले पटी आमी म्हणटा आमच्या बापा सारकें मागणें न्ही गे आनी त्या मागण्यान म्हणटा ना आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आज आमकां दी आज आमकां दी म्हणटा ना आमकां दी लागी ना दिसपडतो ग्रास आमकां मेळ लागी ना दिसपडतो ग्रास मेळ लागी ना पूण त्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर आमी अर्गां दिल्या गी हर एक पटी जेवताना दिल्ल्यान गी 16 जाणां दिवना 75 जाणांनी % दिवंक ना जेवल्या मात ती सोयत ना 75% काही 25% काही दितात पूण ना हर एकल्यानी दिवंक जाय म्हज्या मोगाच्या देखून हे मागणें जेजू शिकयता आमकां हे मागणें आमी म्हणटा हे मागणें आमी जिवंक जाय आनी हे मागणें आमी जियेता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देवाचें उतर आमचें थंय खरें जालें म्हूण जालें तें प्रतिफळ दिवंक शकलें म्हूण जालें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून हे मागणें आमी करूंक जाय ह्या मागण्याक आमी जिवंक जाय देखून आमच्या बापा मागणें बोवा पुरब्याचें मागणें तें म्हज्या खातीर पेल्या खातीर मागोवंक उलो दिता देवाची स्तुती करूंक लायता म्हजें बोगसाणें जोडून घेवंक आनी हेरांक बोगसूंक कुरपा देशें करता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो बोवा पुरब्याचें मागणें हें मागणें आमी जिये जाय तें दिसाक 4 पटी 2 परां 3 पटी सांजे 3 पटी म्हळ्यार पावना मागणें तें जिवोवचें प्रयत्न करी जाय आमच्या बापा मागणें जिवोवचें प्रयत्न करी जाय देखून हें करूंक आनी ह्या प्रमाणें देवाचें उतर म्हज्या मारिफात जिवें क्रियात्मक आनी प्रतिफळान भरलेलें जावंक देवा स्वादार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया आमेन कोई बापा भेटता वास्तु का स्वीकार करिए बापा मानून तुगे ये बापा स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंब जीवन आमचें नंदन कर म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नक्की पयस म्हज्या दावा सर्वेस्पर म्हणून सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा बघेवन धर्मदोजूता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगट करूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें तेच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बोळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातैव उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो काय दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझी पवित्र सभा पवित्रताची कुणा जाऊ या संसारांत सदा उर्छा आणि सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करछाक तुवें ते धर्मदुतांच्या बुन्यादीत थीर आनी घट बांदून दवरल्याय देखून आता विश्वासान आनी ओडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता पवी 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 दळबारा सुसर्वेस पतूं सर्गणी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय आमी ती मेघाली आंबो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावानो भयणीनो उंडानी वायन असलेंचे तुचे मास आनी रग जावन बदलची घडी हे घडी आमी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता देखून सगळे आमचे जिवीत आमचे कश्ट दूख गंत बेजाराय पिडा शिडा सगळी सुमयेच्या पांयतळा समर्पिया सुमी आमकां हरी एकल्यांकी बेसांवांनी भरून दी ताच्या रक्तान कुडी रक्तान आमकां गूण करून दी म्हूण मागी बाबा क्रूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुखशेन कश्ट मारून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या असे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची तेसपुरीच्या वाणजात आसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्यासे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडता सो गुट परगटुया तुझ्या सारी पुनर्जीवन पोणावर तुवें आमकां सोडलाय सुमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या मासो मेजता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्ख्या संवसारांत विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पप्पा सैब पीटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी इस्तगतीन अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत म्हाका मळपळोवंक फोव करे आमच्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मर्या देवाच्या माय संगती दिसपती बागे वचूचे बागे वता धर्मदूतां बागे वजोता देवानी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन.
आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मोठीन दवरून सुमयेन शिकलेले मागणे आमच्या बापा ते मागणे म्हणटा आसतना हे मागणे आमच्या जिवितान देवाचें उतर येतेच प्रतिफळान भरलेलें जावच्याक आमी वावरूंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोवन आमचे हात उबारून सांगात हे मागणे म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्विस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार देखुणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राज जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या रसवडकी पत्वेनी महिमा तुजी ससनच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पत्कांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं माय मोग सुगुर्तो जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेज तांच्या मोगान बरोवन मनीसावन ह्या संवसारी आयिल्ली देवाचें उतर ह्या सुम्या मारिफात्र जिवे क्रियात्मक आनी प्रतिफळान भरलेलें जालें आमी तशेंच देवाचें उतर जिवे क्रियात्मक आनी प्रतिफळान भरलेलें करूंक आपोवणी दितात ती येशडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली जीविता कुवर कुर्पे सागर वंदनीये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजान मोजा जीविता कुवर कुर्पे सागर वंदनीये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजान मोजा जीवो उंडो तूं जिवीत दिता पातकाच्या पासांतलो म्हाका राखताय प्रकाशी सूर्य तूं उजवाड पावताय जिवीत म्हजे नंदन करताय जिविता कुंवर कुर्पे सागर वंदनीये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजान मोजा जीविता कुंवर कुर्पे सागर वंदनीये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजान मोजा
काळजांत येयल्या समियान जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मुखार बरो आमच्या काळजांत येयला समी आमचे थंय राव म्हूण मागया. तुजे भितर आमचे थंय जिवें क्रियात्मक जावंक, तुजे भितर आमचे थंय येतेच प्रतिफळ दिवच्याक समी स्वादार आनी कृपा मागया. तुमची जबाब अर्गां तुका समियान जेजू, अर्गां तुका समियान जेजू, अर्गां तुका समियान जेजू, अर्गां तुका समियान आराधन तुका समियान जेजू, आराधन तुका समियान जेजू, वंदन तुका समियान जेजू, वंदन तुका समियान जेजू, वंदन तुका समियान जेजू, वंदन तुका समियान अर्गां तुका समियान जेजू, अर्गां तुका समियान ओगलाप तुका समियान जेजू, ओगलाप तुका समियान प्रणिपात तुका समियान जेजू, प्रणिपात तुका समियान ओगलसितांव तुका समियान जेजू. वर्षदां तुका समियान हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थुया. भूमुगाळ बापा आमच्या देवा बगे उजळता देवाच्या जैतिवंत मरणापासून ह्या नव्याच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेन वंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक हांव बरो स्वागत ह्या पुणतळाक मागता. तुमची तेसांवां तुमची इरादे घेवन ह्या पुणतळाक तुमी व्हडा संख्यान येतात. माध्यमा मुखांतरी व्हड संख्यान तुमी येया. देवस्तुतेंत वांटेली जातात. तुमकां अभिनंदन पाठयता. तुमचे खातीर सदांच आमी मागता. मंगळारा हर एक मंगळार सकाळीं 8 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन, 10 वरार कुमसारो सक्रामेंत, 10:30 मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन, 12:30 भक्तिकांक जेवण. ह्या सर्व मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागता. व्हडा संख्यान ह्या जिविताच्या जरीसरशीं येया. तुमची तेसांवां इरादे घेवन हांगासर येया आनी खंडीत आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. सांजू तुमचे खातीर विनंती करता आनी तुमकां बेसांवांनी भरता. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, तेल, उदक, कोंथांबीर, रेलिको, कुरीस इत्यादी आसात. तशेंच कन्नडा, कोंकणी, हिंदी, इंग्लीश भाशेची गितांची डिवोशनल म्हणजे कंतारांचे थंयसर पेन ड्रायव्ही आसात. करेजमाच्या काळार ते आयकूंक आनी गावंक तुमकां साथ दिवं जाता, कुमक जाता. देखून ह्यो सगळ्यो भक्ती वस्तू वापरूंक आनी मुखांतर आमच्या आत्मीय झुजा भितर जावच्या झुजांत जैत जोडूंक तुमकां हांव आपोवणें दितां. दैवी वखदां गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडेक तशेंच भुरग्यां पिडेक संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ती तुमी घेवचो. ताचो फायदो तुमी जोडयेत. पुंटलाची कॅलेंडरां कोणाक मेळोंक ना जाल्यार तीं ऑफिसांत आसात. थोडीं मात उरल्यांत सकाळी काबार जावन आयलीं. थोडीं मात आसात. कोणाक जाय तुमी घेया. तातूंत ह्या पुंटळा जावच्या कार्यांची थंयसर माहेत आसा. मात्र न्ही एक नव्यान आसा. थंयसर नव्यानाचें मागणें आसा. तुमच्या आल्तारी मुखार तें कॅलेंडर काडया. हर एक दीस तें नव्यान म्हणा तुमच्या जिविताचे सर समस्ये परिहार जातले आनी खंडीत तुमकां भरपूर बेसांवां लाभतलीं असो फायदो जोडून तुमकां आमी आपोवणें दिता. कोणे वेल्यांत तांणी व्हरचें न्ही. वरिनांतल्यानी तुमकां कोणाक जाय तुमी व्हरयेत आनी तें तुमी वापरा. तें रोल करनाका बटा वयर तें हांगा दवरनाकात. म्हाका तें वापरा आनी ताचो फायदो जोडा. मिसां आनी तुमची तेसांवां ऑफिसांत दिया. थंयसर तीं घेतात. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शनाची विशेष आमी मागणी करता. हप्त्या मदीं तुमी येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें. तुमकां राखोवंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान तुमकां मेळटा. तशेंच गुगलांतय फोन नंबर तुमकां मेळटा. पुणसेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुणतळाची कांय प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायनात तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची तयारी करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस जुबल्यो कुमगार आनी इतर बरीं कार्यां आसतना ह्या पुणतळाचो उगडास करा. जेवणाक कुमक करा आनी सर भक्तीका आमी तुमच्या खातीर मागता. मार्चाच्या 18 तारखेक शेनवारा सांजे 7 तावन आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत हांगासर जागरणाची रात आसा. सोमया आमचे मागणें आयक म्हणली जागरणाची रात. भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर
तशेंच पिडेस्तांनी प्रायवंतां खातीर विविध कश्टां नश्टां वळख जाल्ल्यां खातीर ह्या रातीचें समर्पण आमी करता. देखून तुमी व्हडा संख्यान भुरगीं, युवा जाणां, काजरी जोडी तशेंच पिडेस्तां व प्रायवंतां हांगासर येवन ह्या दैवीक रातीचो अनुभव घेवंक सुडका सुडवण आपणावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. आनी ही जागरणेची रात चलोवन वतात ब्रदर प्रकाश डिवायन वर्सी रेतीर पंगड बांद्रा मुंबय, तशेंच फादर अब्राहम येसविडी डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की, बाब सिरील रोबो तो डिरेक्टर दिव्य ज्योती उडपी, तशेंच हांव तशेंच भाव मॅक्सी, भाव विलियम सगळे मेळून ही रात आमी चलोवन व्हरता. ह्या राती विशेश करून आराधन मागणे, भलायकेचें मागणें, सुडकेचें मागणें आसतलें, जिरिको मागणें आसतलें. आमी हर एकल्या खातीर विशेश करून मागतले हांव. देखून व्हड संख्यान ह्या रातीन वांटेली जावच्या खातीर आतांच ही रात तुमी आमानात करून दवरची. आयच्या दिसा आमकां विशेश करून जेवणाक कुमोक दिल्या अरुण पिरेर आनी कुटुंब गुडाबाळा होन्नावर तसो मनपूर्वक उपकार बावडता. तशेंच स्टीवन कुटिनो मदर तेरेझा वडो, विनीता कॅस्टेलिनो नेक्कारे हांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचे मनाची वात स्विकार करची. आयचें जेवण तयार केलां सांजूद वडेकरांनी, तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. गुरकाराचे प्रतिनिधी जेरेन सर वडेकरांचेर देवाचे आशिर्वाद मागता. तांच्या वावंटीचो कुमकेचो फळ हेतेज मोपान देव तांकां फोव करून दी म्हूण आमी आशयता. मागता तांकां समेस्तां देव बरें करूं. आतां आमी नवेनाक आयती जावया, दिमी घालया, नवेनाचें गीत गावया. भाग्यवंतुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे भुंशताच्या यात्रिकानो देवा उजळी सांजूद वता तुमच्यो विनवण्यो येया तुमी समेत क्रिस्तानो कष्टानस्तानी उडसल्यानो येया बरवोसो कंडुल्यानो येया दैवीक दयाळाना ओडानो भगवंतुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोणे लबलेल्यानो पक्षी केरे पुंशताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांजूद वता तुमच्यो विनवण्यो. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. बाबिनीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बापा आमचे मागणे ऐकता. बगे उजूता देव सरकारा जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे पसोत विनंती करता. सांजूता देव आणि संत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माई आमचे मजतींचे जो आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्यास व्हड भाव, तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्म दुजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक दिसता दिसो आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणे आमी मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर अकलाप लाभता निसमेस मनीस देवा मनवतात. जेजू आमच्या बाबत उदेशी तूं आतां करो समक्षमदें आसाय म्हण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं आमचे तीन देवा सोनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगे उजूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तुज्या करतलोय म्हण आमी बरवसता. ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयणी आमचे थंय दवरता. तुका जा महिमा मान आनी अकळाप सदां सर्वता. आमेन. सांजूता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजूचो सोयरो धर्म जावन आसलेल्या बागे उजूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदार सोमोवाळ मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय.
आनी अशी आसूं सरी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक करचो अडचणींनी सांपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं किरीत शिरोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोबर सोन ही म्हजी घर जावन तुज्या आपूण शेताक पत्तीनी आयलां. आमी बसया. मगळ भाव भयणीनो, जायतीं जाणां तुमी जायते ते हांगासर घालतात. पोस्टामुखान वॉट्सॅपान ईमेलान धाडून दितात. आनी जायतीं जाणां फोन करनी मागोवंक सांगतात. तसो ते सवा आमी सदांच वाचून तुमचे खातीर विनंती मागता आमी. आज जायतीं ते हांगासर आसात. 22 जाणां बरी भलायकी भोव जावं, 8 जाणांक आमाल पिवण्यातूं सुटका मेळोवंक, 12 जाणां कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक, एकल्या गुमटेची तकलेची शिरेची दुगूण जावं, एकल्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरींतली सगळी दुगूण जावं, एकल्याक सगळ्या गॅस्ट्रीक पिडेंतले संपूर्ण रितीन सुटका सोडून फोव जावं, बरी भलायकी मेळोवंक, एक उदरप्रायच्या वेग बूक जिरवण गठाय आनी कुडीक सकत फोव जावं, बरी भलायकी फोव जावं, दोग बाबा आनी कुटुंबा माया मोगान जिवंक आदार करपा मेळोवंक, एकल्या कुटुंबाच्या सन्यांक युके वचोवंक करचें हर प्रयत्न तें संपूर्ण जावंक आनी युके वचची विजा फोव जावंक, तेका जाणांची मायग्रेन तकली पडापडू आतां पांयांच्या गांठीची दुखी संपूर्ण रितीन गूण जावंक, दोगा जाणांच्या आतां पांयांच्या गांठींत आसची वळ संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एका स्त्रियेच्या पांयांच्या पंदापडचे खिळे गूण जावंक, एकल्या हाती धरिल्ले सगळे काम ते शबीतान पंता पावोवंक, एकल्याक विजा युकेक फोव जाल्या शबीतान ताणें ताचे पयन जावच्याक, 12 जाणांच्या कुटुंबांत माया मोग उरता जावंक, एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार फाटीं दिवंक, एकल्या सेकंड PUCच्या भुरग्याक CBSE परिक्षा प्रारंभ जाल्या, बरें करून परिक्षा बरोवंक उडाच्याची सकत गिन्यान धैर्य आनी कृपा फोव जावंक, MBBS परिक्षा जाल्ल्यांचे रिजल्ट बऱ्यान येवंक, बरे अंकन पास जावंक, एकल्याच्या युटरसांत आशिल्ले फायब्रॉइड ऑपरेशन आसतना गूण जावंक, एकल्या नकारात्मक चिंतनांतल्यान पयस सरूंक, तेका जाण राग मोसोर सोडूंक कृपा मेळोवंक, एकल्याचे PR विजा फोव जावंक, 14 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जावंक, एकल्या अन्य धर्माचें आराधन सोडून निजा देवा पात येवंक, 14 जाणां रातीची बरी न्हीद पडोवंक, 7 जाणांक आजारी जोड्या भुरग्याचें देणें फोव जावंक, 9 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावंक, 11 जाणांक एग्जामा बरें करून शिकोवंक जाणवायेन कृपा मेळोवंक, 2 जाणांच्या हार्टाचे समस्या परिहार जावंक, 2 जाणांक हो बायले मदें एकवट समाधान आसा जावंक, 3 जाणांची एलर्जी शीळ कोंकली ती गूण जावंक, 2 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, 6 जाणां दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळोवंक, 2 जाणांची एसिडिटी गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक, एकल्याचें टेन्शन पयस जावन मदीक समाधान मेळोवंक, एकल्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक कृपा मेळोवंक, हाता पांयांच्यो गांठी दूख गूण जावंक, आवय बापायक काल जावन चलोवंक, एकल्याचे मोबायल तावन पयस रावोवंक, तशेंच 30 आनी 7 जाणांनी प्रत्येक देसा बसोत मागोवंक विनंती केल्या. पीटर मुंबय हाका एका सायडान बोळना ताची दूख बेगीनच बरी जावंक आनी चलोवंक जावंक म्हणून मागोवंक विनंती केल्या. एस्तेर राणी म्हणलें 12 वर्साचें भुरगें सिरियस जावन आस्पत्रेंत वळवळून आसा आंध्रांत, ताचे बरे भलायके बसोत मागोवंक विनंती केल्या. तिचे बसोत मागया. आंध्रांत एकली सिस्टर शिरेचे पिडेन कोश्टून आसा, तिच्या बऱ्या भलायके बसोत ही मागोवंक विनंती केल्या. तिचे बसोत मागया. 2 जाणां आस्पत्रेंत आसात, मागोवंक बरी भलायकी फोव जावचे खातीर विनंती केल्या. तांचे बसोत मागया. इथं जायते पिडेस्तां बसोत जे कोणा मागतान बसयला तांच्या बसोत आमा हर एकल्यां बसोत माध्यम मुखांत हांगासर नव्यान करतात ते सर भक्तेक बसोत सांगात आमी मागया. दिमी गेल्या हात उबारया, सगळी मागणी भेटोवन दिवया.
अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया सुमयान जेजू सांजुता देव मुखार उबारलेली मागणी तुका भेटोवन दिता आमची मागणी तूं जाणाय आमची आशा तूं जाणाय आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय आमच्या मतीची चिंतना तूं जाणाय तुझ्या उदंड काकुळतीन व्हड आशिर्वादान सुमया मागलेल्या हर एकल्या फोव कर बरक्यांक किंवा जाणा काजरी जोड्या प्रेस्तां प्रायवंतांक कस्तां नसता वळख जाल्या हर एकल्या तुझ्या कृपेच्या वेसावांनी बर मागलेले सगळे फोव कर मतीची चिंतना येतेच लोपान सार्थक कर सुमया तुझे उदंड भोवळा तुजो मागता आमची मागणी मानून घे तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन उगडाप हालेलुया 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 नव्यानाची मागणी मंदारशी तुझ्या मोतीर काळू काडणं तुझो बाबा दडोन बेसाडच्या तुझ्या आत्म्याच्या वैरीक तू तुझ्या पुस्तली पदवेन पयसता उंडाय हे वत्या संता तुझ्या कळसाचे गुंडाय तावन तुका उलो मारता अशा सणलेल्या बरो तुझे करीत देणे तुका देवान दिला तुझे जिनियेचे कंठे कुठे तुझ्या कळसाची कोट सणावन तुका भेटयता तुझ्या मोबायल माई पसी नावा दिकीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून वर हांवें वडा तुजे कडेन मगल उपकार तूं म्हाका जोडून दी अशें आमचे सुमे जेजूचें महिमेवंत नांव तुझ्या मजतीन अदीक परगटलेलें जावं आमेन मगळ भाव भयणीनो एकडी बरदोळे तांपी आमच्या हृदयाच्या रात दवरया सांजुदा म्हाका लाभलेल्या बरेपणाचो उपकार बावडया जायते बरेपण त्या सांजुता देव मुखांतर सुमयान आमच्या जिवितान केलां समाधान दिलां बरी भलायकी दिल्या बेसांव दिलां आदार दिला कृपा दिला सांगात दिला विविध बेठांनी ताणें आमकां राखून सांबाळलां आमची सगळीं कामां आमचें सगळें पयन सबी तें राखून सांबाळलां सगळीं कामां बऱ्यान करूंक ताणें आमकां जाणवाय गिन्यान चुरूकाय दिल्या आमकां हर एकल्यान जैत येवन केलां सर्व बेसांवांनी भरलां परिक्षा बरोवन भुरग्यांक आदार दिला बरे रिजल्ट फोव केलां आपायांतलें विघ्नांतलें अवघडांतलें पिडेश्यांतलें ताणें आमकां निवारलां मागलेलें सगळें फोव केलां त्या पसत तेणी ह्या देवाक अर्गां दिवया जायत्यां विजा फोव केल्या UK वेची विजा फोव जाल्या कॅनडा वेची विजा फोव जाल्या जायत्यांक मदीं समाधान मेळ्ळां बरी बेळगी मेळ्ळ्या ह्या पसत आमी देवाक अर्गां दिवया त्या जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येयलेल्या खातीर एकल्या मारेकार पिडेंतले राखून व्हेल्ल्या खातीर एकल्या UK वेची विजा फोव जाल्ल्या खातीर दोगां जाणां बरी सैरीक फोव जाल्ल्या खातीर 8 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या सुजागो बऱ्या मला विकून व्हेल्ल्या खातीर एकल्याची गुमटेची सिरीची तकलेची दूख गुण जाल्ल्या खातीर एकल्या फाटीच्या कणाची कुशीचे बरीची दुगुणी जाल्ल्या खातीर एका कुटुंबांत माया मोग शांती फोव जाल्ल्या खातीर एका भवान आम्हाला पिवणे सोडून बरें छिवेची येल्ल्या खातीर एकल्याचे धरले सगळे काम पंथा भोवल्ल्या खातीर एकल्या रीण फारी करून कुरपा मेळ्ळ्या खातीर तशेंच एकुणीस जाणां मागलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात तांचे सांगात आमचे अर्गां गुंथया सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया आमच्या हात उबारया अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू उगळप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू हालेलुया 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 सुमयान जेजू सांजुता देव मुखान तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता आमची मागणी आयकून आमकां तुज्या कृपेन भरलेल्या खातीर बेसांवांनी भरलेल्या खातीर मागलेले सगळे फोव केल्ल्या खातीर तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन उगलाप हालेलुया 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 मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भोवणा बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्ताले आमच्या भाव भयणीची कस्तळू करी आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नरसंगारी सेवा काम पाव आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां तळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा तुज्या मनेऱ्या दवरच्या पिडेस्तां जिविताची वर्ती भलायकी कुडी येतमेची गठाय दी आयक आमचें प्रार्थना सर्गींच्या बापायचे दिस आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयक आमचें प्रार्थना सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरल्यान ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर ते समाजारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना मोगळ बापा गांवांत तशें परगांव फोव ते काम नासतना कस्तूच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया देळ बापा फोव तिची न्ही संगाती मेळनासतना कस्तूच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल
तांकां बरी जिणी संगाती व संगातीन मेळून बरे कुटुंबाची जिवचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे शेतल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचे कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना विविध येसुया. वाट सवय भायर जाल्ल्यांक सुटका सोडून फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर क्रिस्ताच्या शुगुणांनी हर भुरग्यांनी वजनार वाडसे कर म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया. मोरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगी तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी एका कुळतीचे माय नमान आमचे जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी एवेची बळकां ह्या तुकाच्या गुणांत आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिके ते तुजे एका कुजोडे आमचेर परती आनी हे परदेश उपरांत तुजे कशें सदी पावळ जेजू आमकां दाखय हे देयडी हे मगडी दुलभ कार मरये मुगळ भाव भयणीन पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सुडास काडया बगे त्रिंदा तिची मजत मागून तांचे खातीर आम हर एकल्या खातीर मागया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे क्लेस पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणो दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे क्लेस पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशासेम घेवचे तितलो लानवीक चलोय आनी आमची पिरा शिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुसवण धरा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बळात पद्वेन गुण करताय प्रार्थुया भोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आणि मतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुज्या साकराणी साकरणीचे दयाळ दिस्त घाल तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन शुआबरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावन वेगेस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सुमयाचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया भोदयाळ सुमया भवत्तच्या बुसवंदरा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कुस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचेर राखण बडवे सदांच समाधानान सांबाळून देत एकामेका सुख समजून मनाबैत पयस करून एकामेका काळजात बगसून चिवूं तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे देन तांकां आपण बरें जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या सांगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जोची येताय आनी राजवर्सला येताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माई पासन आनी काकुळतीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां धीव देवाचो एकलोच पोजे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार पर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटूर तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्रात्म्या जेजूच्या शेसां उजवाडान भरलें तो तुमचे तें आसचें सर वायट भस्म नडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वसून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता मुगल बाबरीन थोडी मिनटां थोडी घडयो सक्रामेता मुखार आमी करसिया आनी सुमयाची बेसांवां सुमयाची आशिर्वाद सुमयाची भलायकी आमची करून घेवया सुमयाचें समाधान आमचें करून घेवया आराधनाचें गीत गावया ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ
ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ करुणासागरवे. सुम्या सगळी पृथ्वी तुझी सिंहासन, सगळी भुंय तुझ्या पांयांची मणाई. सगळे मनशाकुळाचो रक्षक जावन संवसारी तूं आयलोय. हे तुका सकाल केलोय सोम्या, एवढ्या रोपार करोस हजार जालोय. तुका जावं आराधन, तुका जावं होगळाप, पिडा शिडाक गुण करूंक, मतीक शांती समाधान दिवंक, आमचे सगळे कश्ट अनवरान जय जोडूंक आनी आमकां सगळ्यांक सुटका सोडून दिवच्या गायलोय सोम्या. तुका जावं आराधन, तुका जावं होगळाप, तुका जावं स्तुती. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರವೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರವೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಬರಿಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan Jesu, glab Jesu, aradan Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. Argan duka sumian Jesu, glab duka sumian Jesu, aradan duka sumian Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. Ami bosya egribor. उगल बाबडीनो इकडी बरो आमी सुमिया पळया. आमचो सुमी आमच्या मदें हांगासर आसा. ह्या सुमयाची आमी स्तुती करया. किर्तनकार म्हणटा, तुमी सर्व लोकांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पराची मात्र तुमी स्तुती करा, उरल्यांची न्ही. कित्याक तो बवरतो, ताच्या भायर दुसरो देव ना. तो देव अब्राम असो, तो देव इसाक असो, ते देव सगळ्या मनशा कुळा असो. ह्या देवा भायर दुसरो देव ना. ह्या देवाची स्तुती करूंक जाय. खंयच्याच वस्तूची, खंयच्या संगतेची स्तुती करची न्ही, आराधना करची न्ही. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी देवाची स्तुती करूंक जाय. पूण हे देवाची स्तुती करूंक आमी इल्लेशे फाटी. मनशांची कितली स्तुती करता आमी.
भलायकी मागतना लांब लांब आमी बरें बरें सांगून ताची स्तुती करता. श्रद्धांजली मागतना बरी बरें लांब लांब सांगून ते मरोन गेल्या मनशाची स्तुती करता. कोणा खातीर? तांकां समाधान करच्या खातीर न्ही की. पण आमी देवाची स्तुती करूंक जाय कोणा खातीर? म्हजे खातीर, सोम्या खातीर न्ही, सोम्याक समाधान करच्या खातीर न्ही. कित्याक हांगासर हांवें सोम्याची स्तुती करूंक जाय म्हज्या खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर, म्हज्या कुटुंबाच्या सण्यां खातीर, म्हज्या बायल्या भुरग्यां खातीर, म्हज्या पती भुरग्यां खातीर हांवें करूंक जाय. सोम्याची स्तुती केल्ल्यान म्हाका फायदो, सोम्याक फायदो न्ही. मनशाची स्तुती केल्ल्यान कोणाक फायदो? त्या मनशाक फायदो. देवाची स्तुती केल्ल्यान ते आमकां फायदो. देखून म्हज्या मोगाच्या भोंवडीन उबी रावया आमी. सोमेच्या मनाक हें गीत आमी गावया, हें गीत आमी गावया. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उगतें तुका म्हजें काळजां दार. जेजू 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 म्हज्या कस्तांनी तूं पाव, सलय म्हजेर तुजें दरबार म्हूण मागया आनी सोम्याची स्तुती करना. हें गीत ताळयो पेटून आमी गावया. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उगतें तुका म्हजें काळजां दार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजें तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उगतें तुका म्हजें काळजां दार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजें तुजें दरबार. सिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातल्लें वदळ उठलें. उण्या बाबरताच्यांक तुवें वाचयलें सोम्या. जेजू म्हाका तुजेर आसा बरवसो. म्हाका वाचय, म्हाका सुडकां दी, म्हाका सोडवण दी, म्हाका जायते वंत कर. तुज्या बेसांवांनी बर सोम्या, तुज्या बेसांवांनी बर. शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ हुटुल्लें. सिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ उठुल्लें. उण्या बावडत्यांक तुवें वाचयलें, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. उण्या बावरत्यांक तुवें वाचयलें, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उगतें तुका म्हजें काळजां दार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजें तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उगतें तुका म्हजें काळजां दार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजें तुजें दरबार. देवसार जैत देवसारान तुका नाडटना सोम्या. जेजू तुवें जिखून दाखयलें. म्हजेर पातकाची मोडां मांडटना, देवसार म्हाका नाडटना, ताळणे जावं सांपडतना तुजेर बरवसो दवरता सोम्या. जैत देवून जावं कशें येता. जेजू हांव जैत देवून जावं म्हाका कशें येता. शिसा सांगाता दर्यांत जैत देवसारा तुकाच नाडटना, जेजू तुवें जिखून दाखयलें. जैत देवसारान तुका नाडटना, जेजू तुवें जिखून दाखयलें. म्हजेर पातकांची मोडां मांडटना, जेजू म्हाका तुजेर बरवसो. म्हजेर पातकाची मोडां मांडटना, जेजू म्हाका तुजेर बरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उगतें तुका म्हजें काळजां दार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजें तुजें दरबार. सांगाता
जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्ते तुका म्हजे काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पार सलय म्हजे तुजे दळपा हालेलुया 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 उलो मारा निरंतर हालेलुया 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 हर गांजे जोगळाचे द्वारादांचे जो हालेलुया 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 निरंतर उलो मारा सोम्या स्तुती करा उलो मारा उलो मारा उलो मारा हालेलुया 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 जेजू 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 दाविदाच्या पोतामार एकल्याची का उदकळ हालेलुया 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 तुका जो महिमा तुका जो वरा दोंगला हालेलुया 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 येशुवे 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 स्तोत्र येशुवे आराधना येशुवे वंदने येशुवे 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 हालेलुया 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 बसया एक डिबर सोमी आपण आमच्या मगाच्या भाव भयणीनो सोमी आपण सोमी म्हणटा ये तुमी समेस्त कष्ट तेल्यानो वजन वयतल्यानो तुमकां विशय दितलो ये तुमी कष्ट तेल्यानो वजन वयतल्यानो येया ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ವಿವಿಧ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರೇ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವೆನು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಐಲ ತುಮಿ ಸಮಯ पायांतळ तुम्ही आयल्यात कम टू मी मुझे संगत या मुझे लगी या आशीर्वाद जोडा म्हणटा सोमी जे मग भाव भयणीनो हे सोम्या पळया सोमी आमचे लगी सरता कितले पोटी बाबा कितले पोटी बहिणी मुझे लगी आयलाय कितले मुझे उतर तुम्ही ऐकलाय पूण मुझे उतर तुझ्या जिवितांत कशें कार्यगत जालां मुझे उतर तुझ्या जिवितांत कशें प्रतिफळ दिवंक शकलां मुझे उतर तुझ्या जिवितांत कितल्या मापान तें फळ दिता कैकली स्त्री आयल्या तरणाटी स्त्री आनी म्हणटा फादर म्हाका म्हज्या न्हवऱ्याच्या घरा वचूं नाका कित्याक विचारलें हांवें म्हाका तें बरें लागना फादर कित्याक काल जाल्लें फादर तें घर न्ही तें हेमकोंड तेमकोंड रावूंक म्हाका नाका न्हवरो नाका गे तुका न्हवरो जाय फादर तो बरो मनीस तो भांगार तो बरो तो जाय पूण तो गांवांत ना परगांवांत आसा पूण त्या घरांत न्हवऱ्याची आवय भिरांकूळ राक्षीण फादर राक्षीण आनी त्या न्हवऱ्याची भयण आसा आणकी ती दोगांय मेळोन मस्त कश्ट दितात फादर म्हाका वचना घरा म्हाका वचूंक नाका नाजाल्यार हांव खंय म्हणी वचून मरता फादर असली इतली जाणां येतात कित्याक तशें कित्याक तूं देवाचें उतर तुजें तावन जिवें क्रियात्मक जायना कित्याक तूं राक्षस जाताय कित्याक राक्षीण जाताय कित्याक देंवसार जाताय तुजी जिवीत परिवर्तन जायना साल तुजी समकण बदलना तूं खोटो उरताय तर देवाचें उतर कित्याक आयकताय कुंभार कित्याक सेवताय मिसा कित्याक येताय म्हणल्यार सवाल विचारूंक जाय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो असलीं जायतीं जाणां आसात दोळ्यांत रगत नातल्लीं
दोळ्यांत सुनी एका आवयची बापायची दू सुनी म्हज्या दुये बरी कोणाची एक दू पूण कित्याक समजनात कित्याक समजनात काजर जाल्ल्या सुनेक दुयेक अडगो पुता तुज्या घरा समाधान ना जाल्यार म्हज्या सांगात हांवें राव म्हणटा आमी घरा वयता आनी आयिल्ल्या सुनेक कोट मारून भायर घालता निकळ गो म्हणटा गाडी दिता जाल्यार खंय आसा हांव देवाचें उतर म्हज्या मुखांत कितलें प्रतिफळ दिता हें आमी विचारूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ना जाल्यार देवाच्या उतराक कळंक काडटलो व्यक्ती हांव जातलो देवाचें उतर मेळ्ळें करतलो मेळकुटो जातलो हांव देखून सांपावलू कुरिनकारांक बरोवंक म्हणटा जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी कालसींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता परत हांव सांगता सांपावलू कुरिनकारांक बरोवन म्हणटा अध्याय 11 पयलें पत्र अध्याय 11:27 जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी कालसींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता थोडे तांपी आमी आतर्द्याचेर दवरया सुमेलाच्या बॉक्साने मागे आमी सुमया तुजी काकुळत दाखय म्हजेर म्हज्या गरण्याचेर म्हज्या जिविताचेर तुजें उतर हांव आयकलां मेरेर पडलेल्या बिया बरी केलां तुजें उतर हांव आयकलां कडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी थोड्या दिसांक मात्र दवरलां तुजें उतर हांव आयकलां कांट्या जोट्या मदें पडलेल्या बिया बरी म्हज्या संवसारी राठावळींनी म्हज्या संवसारी बिजी लायफा मदें तें चिरडून मारलां तुजें उतर हांव आयकलां सोम्या पूण तें तेस्ट फळ दिवंक हांव वावरूंक ना तुजें उतर म्हजे ताईं फळ दिवंक सकोंक ना पश्चात्तापवता सोम्या बोक्षाणें मागता काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर काकुळत म्हजी कर सोम्या आनी तूं म्हजी काकुळत कर देवा काकुळत म्हजी कर सोम्या तूं म्हजी काकुळत कर काकुळत म्हजी कर सोम्या सगळीं सांगता आमच्या हातांत दवरना काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर सोम्या सोम्या तुजें उतर हांवें निर्फळ केलां तुजें उतर सुफळ करून वावरूंक ना तुजें उतर कितें म्हूण समजूंक ना तुजें नांव व्यर्थ काडलां तूं एक नीस देव म्हणलें सत विसरलां अन्य देवा फाटल्यान गेलां अन्य बलिदाना वेडयल्यांत तुजें नांव परत परत काडून तुज्या नांवाक कळंक काडला तुजो दीस तो पवित्र म्हूण समजनासतना त्या दिसाक अपवित्रताय हाडल्या त्या दिसाक अकमान केला तो दीस मेळो केला तूं कितें म्हूण समजनासतना तुज्या उतराक मान केला पवित्र संस्काराची जर मिसाचें बलिदान होगडायलां संस्काराक मान दिवं ना गुमान दिवंक ना देवाचें पद उतर परगट करतल्या विरोध उलयलां केळकुळां केल्यां सोम्या केळकुळां केल्यां तुवें दिल्लो दिसपडतो क्रास तुवें दिल्लें देणें म्हणून आमी समजूंक ना तुका अर्गां दिवंक विसरलें हांव सोम्या तुजी स्तुती करूंक विसरलें हांव भोगसाणें मागता सोम्या काकुळत दाखय म्हजेर मात्र न्ही म्हज्या कुटुंबासान्यांचेर काकुळत दाखय म्हज्या घराण्याचेर दाखय अख्ख्या मनशा कुळाचेर दाखय सोम्या काकुळत म्हजी कर काकुळत म्हजी कर सोम्या आनी तूं म्हजी काकुळत कर देवा काकुळत म्हजी कर सोम्या आनी मदीं तूं काकुळत कर
काकुट मुझी कर सोमिया सगळी सांगता काकुट मुझी कर सोमिया काकुट मुझी कर सोमिया काकुट मुझी कर सोमिया सोमिया हांवें राग केला मुसूर केला खोटे पणमतीन दवरला गळी दिल्या शिराप दिला वायट मागला नांव पाड केला खबरो केल्यात कुडी काडल्यात पेल्याचें नांव पाड केला मोतीन तळशीक चिंतला शीक केला सोम्या बक्षी का कुळतता काही तुझें उतर म्हजें थंय मेळ्या केलां तुजें उतर असो मनीस हांव जावंक ना शिराप असो मनीस सैतान असो मनीस देवसर असो मनीस राक्षस असो मनीस जाला सोम्या बक्षी का कुळत कर ह्या अपराध मुझेर म्हज्या कुटुंबाच्या सणाचेर बेतना जावं तुझी माफी म्हाका मेळोवन दी सोम्या तुजी काकुळत म्हाका मेळोवन दी काकुळतीच्या दर्या म्हजी बिरमत पाव काकुळत म्हजी करी काकुट मुझी कर सोमिया आनी ती म्हजी काकुळत कर देवा काकुट मुझी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर काकुट मुझी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर सोम्या काकुट मुझी कर सोमिया काकुळत म्हजी कर सगळीं अर्ध्यार हात दवरून काकुळत म्हजी कर सोमिया काकुळत म्हजी कर सोमिया आमचे समर्पण करया ह्या वक्ता आमचे सगळे कुडीचे समर्पण करा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमचे सगळे कुडीचे समर्पण करा हे तुमी कश्ट केल्यान वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो स्वामी जेजू तुमकां आतां आपणूक अशें येता गुण करूंक अशें येता तुमकां समाधान दिवंक अशें येता तो तुमचें समर्पण करा तुमच्या माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी कूड सोम्या समर्पण देवया तुमचे कुडीचे सगळे विश्वे कुडीची सगळी अस्कत काय सोम्या समर्पया तुमची महत्व तुमचे काळीज तुमचे सगळे रक्ताचे कण कण सोम्या दिया सोमी तुमकां आपणून दी गुण करून दी तुमचे ते असली सगळी पिडा सगळी दुखी वळवळे मोतीचे कंत बेजाराय सगळी सोम्या समर्पया विश्वासान सोम्या समर्पया पिडेस्तांक गुण केलो सोमी जेजू तुमकां गुण करतलो पिडेस्तांचो ताप गुण केलो सोमी जेजू तुमचो ताप गुण करतलो पिडेस्तां विविध संकश्ट नितळ केलो सोमी जेजू तुमकां नितळ करतलो कशें पेद्रूच्या ससुमायन आपणाक सोम्या समर्पण दिलें कशें जाक्यवान आपणाक सोम्या समर्पण दिलें कशें कुड्डे बार्तेमावान आपणाक सोम्या समर्पण दिलें कशें कोडकरांनी आपणाक सोम्या समर्पण दिलें कशें प्रद्वारी स्त्रीन सोम्याक आपणाक समर्पण दिलो त्याच मापान आमी आमकां सोम्या समर्पया ह्या वक्ता तुमचे हात अर्द्याचे दवरा दोळे दांपा सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गुण जातलो 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 सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो मागा निरंतर मागा सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गुण 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 जातलो सोम्या म्हाका आपड म्हाका सुटका मेळटली 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 सोम्या म्हाका आपड म्हाका सोडवण 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 मेळटली सोम्या म्हाका आपड म्हाका समाधान मेळटलें सोम्या जाण म्हाका आपड म्हाका समाधान मेळटलें सोम्या 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 म्हाका आपड हांव जैत वोन जातलो सोम्या म्हाका आपड म्हाका हांव जैत वोन जातलो सोम्या म्हाका आपड आनी हांव जैत वोन जातलो सोम्या म्हाका आपड आनी हांव जैत वोन जातलो सोम्या म्हाका आपड हांव जैत वोन जातलो सोम्या म्हाका आपड जेजू गुण कर जेजू म्हज्या पुताक आपड म्हज्या धुवेक आपड म्हज्या भावाक आपड म्हज्या भयणीक आपड म्हज्या आवयक आपड म्हज्या भावाक आपड म्हज्या घोवाक आपड म्हज्या पत्नीक आपड म्हज्या बापायक आपड जेजू touch me touch us
हीलस हीलस गुण कर जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो हालेलुया 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 दोबारा हालेलुया 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 उला मारा निरंतर जेजू जेजू दाविदाच्या पुत्या सगळे बरजेचे का कोण का तुझी गुण करची देवी सगत त्याच्या शिरशिने रोळे हालेलुया 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 तुझ्या नावान गुण कर तुझ्या नावान गुण कर हालेलुया तुझ्या बेसवानी पर समिया हालेलुया 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 गुण कर जेजू तुझे सकते तुझा गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तीन तुझा गुण कर जेजू आपोर जेजू आपण जेजू आपोर जेजू दैविक सक्तीन तुझा आपण जेजू बोला मला आपण जेजू आपोर जेजू दैविक सक्तीन तुझा आपण जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तीन तुझा गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तीन तुझा गुण कर आतो बार हालेलुया 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 परत म्हटल्यात हालेलुया 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 उला मारा निरंतर उला मारा हालेलुया 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 हरकान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू संवंदन जेजू हालेलुया 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 ईश्वी राधने हालेलुया हालेलुया शदल बल बलंदललैया शदल बल बलंदललैया ला ईश्वी राधने जेजू सोमिया जेजू दाविदाच्या पुता मारी एकल्याचे गाव कर तुझे गुण कधी देवी सगत या शिरा शिरा निवडे तुझे पवित्र कशनी तळकर तुझे नावांत बरे को तुझे नावांत का गुण का तुझे नावांत आशीर्वाद दे सगळे भक्ती का तुझे बेसवानी बर बरक्यांक आशीर्वादित करी वाजवणा बेसवानी बर कादर जोडे तू कृपेच्या देणे नेटाई विडेस तांगुण कर सोमिया एक सुरपणा संगात दे बरगावांत असले राखणी सांभाळ मध्यम मुखान कसर आराधन करता सगळ्यांकी सुटका सोडून लावय सोमिया आपोड जेजू आपोड 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 गुण कर जेजू टच टच टचस heal us Lord hallelujah 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 ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಮುಟ್ಟುಗಡಿಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ hallelujah 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 आमच्या तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया ही पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया थोडे दंपा पवित्र आत्म्या आपया हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र मगा ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे तई ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे कुडीनते मुझे कुडीनते मुझे कुडीनते मुझे आत्म्यांते मुझे आत्म्यांते मुझे आत्म्यांते मुझे आत्म्यांते हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे मनांते मुझे मनांते मुझे मनांते हे पवित्र आत्म्या मुझे मनांते हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे कुडीनते मुझे रक्तांते मुझे रक्तांते मुझे रक्तांते रक्ताच्या कणाकणांते रक्ताच्या कणाकणांते रक्ताच्या थेंबे थेंब्यांते रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यांते हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझ्या हाडाच्या सदांते मुझ्या हाडाच्या सदांते मुझ्या हाडाच्या सदांते हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे घरांते मुझे घरांते मुझे कुट मानते मुझे कुट मानते मुझे कुट मानते मुझे पति तइये मुझे पति तइये मुझे पति तइये मुझे पति ने तइये मुझे पति ने तइये मुझे पति ने तइये मुझे बरग्यान तइये मुझे पुता तइये मुझे दुवे तइये मुझे बाबा तइये मुझे बहिणी तइये मुझे आवई तइये मुझे बापाई तइये मुझे बाबा तइये मुझे बहिणी तइये कुटमा तइये
इष्टातही ये मित्रांतही ये म्हणजे दुश्मनातही ये समोरातही ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या कामाच्या जागार मुझे कामांत मुझे कामांत मुझे वहिवटांत मुझे बिझनेसांत मुझे सगळे जिवितांत ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे कष्टांत मुझे कष्टांत मुझे कष्टांत मुझे दुखांत मुझे दुखांत मुझे पीडेंत मुझे पीडेंत मुझे दुखेंत ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या सुडका दिवं के सुडवण दिवं के भलायकी दिवं के समाधान दिवं के जैतेवन करूं के भलायकी दिवं के आपडों के गुण करूं के ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या तुझ्या देण्याने भरूं के तुझ्या फळांनी नेटवूं के तुझ्या बेसावांनी भरूं के ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या आता शेतरा निरंतर मागा ये पवित्रात्म्या हालेलुया 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 पवित्रात्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसमानी बघ या सगळ्या भक्तिका तुझ्या बेसमानी बघ त्यांच्या मुखल्यावर तुझा वाट दाखव पवित्रात्म्या त्यांच्या पाट्यावर संरक्षण कर त्यांच्या मुखल्यावर संगाती त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभ देवाने पवित्रात्म्या अभिषेक आपण पवित्रात्म्या तुझ्या बेसमानी बघ तुझी गुणकती देवी सगळ्यांच्या शिराशिराने वळे तुझे पवित्र कशी निदळ कर तुझ्या नामांत बरे तुझ्या नामांत आशीर्वाद त्यांच्या मुखल्यावर वाट दाखव पवित्रात्म्या त्यांच्या पाट्यावर संरक्षण कर त्यांच्या मुखल्यावर सांगाती त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभ आपण पवित्रात्म्या टच heal them Lord hallelujah 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 मगर बाबडी नाम पवित्र तेलाची मागणी आम्ही करता सुमेची गुण करची देवी सकत तुमच्या शिरांचेर वाळतली पवित्र तेलाची मागणी करताना देवाच्या कृपेची जर तुमच्या ते येतली तुमकां सुटका सुडवण भलायकी फोव जातली भक्तीन येऊन तेलाची मागणी आम्ही घेवची आणि या संदर्भात पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही गावचे आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये काळीज मुझे तायारासा मौन है मुझे तायारासा काळजाचे दार उगते आसा येण्याक तुझ्या राखोन आसा आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये खुरपेन तुझ्या भरोंक तुये मोगान तुझ्या भरोंक तुये जानवायेन तुझ्या भरोंक तुये देण्या दातारा रावोंक तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये
आत्म्या पवित्रत्म्या दैविकत्म्या देवों तू ये आत्म्या पवित्रत्म्या दैविकत्म्या देवों तू ये हालेलुया 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 तू बरा हालेलुया 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 और गांजे जुगड़ाब जेसु आराधन जेसु वंदन जेसु हालेलुया 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 अर्गान तुका सोमियान जेसु उगलाब तुका सोमियान जेसु आराधन तुका सोमियान जेसु नित्य हातु बऱ्या अर्गान तुका सोमियान जेसु उगलाब तुका सोमियान जेसु आराधन तुका सोमियान जेसु हालेलुया हालेलुया सोमिया स्वान भोग जालो जाल्यार जोरान दोन साळयो सोमिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सोमियाचे बेसांव घेवंक गावया गीत येदे वडा सक्रामेंता ये देवोडा Sacramenta, Sastanaman Guruya, Purviratya, Rupa Bodla, Navyarindi, Adarya, Salvan Vecha, Askat Vishwya, Bhavartachi, Bardivya, Zashi Bapak, Dashi Spudak, Ullasani, Stutisam, Padvi Maima, Sasna, Sasna, Ekastalya, Arsita, Duga, Dugan, Chaspirita, Sama, Sami, Navarta. Amen. रातूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कसना सोगडास तू आमकां सोडलाय तुजेर सोडून सफळसदां समचे ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करूंक फावो कर अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजें उतर आमच्या मनांत आमच्या काळजांत आनी आमच्या तपायांनी तें आमी व्यक्त करूंक ह्या मुखांतर तुजें उतर जिवें क्रियात्मक आनी फळां बरी जायशें करूंक आदार दी दिसपट्ट्या कणा खातीर तुका आमी अर्गां दिताना दिसपट्टो ग्रास फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिताना ह्या ग्रासा खातीर निरंतर तुजी स्तुती करून तुका वाकडणूचें बरें मन आमचें तेरस म्हूण मागता जो जियेता आनी रजोर येता ससनाच्या ससना Amen. उभी राहूया
सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आनी सदां आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं नीट सुमयाचें हातोवान नांव. तीन पटी सांगाता म्हणया सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आनी सदां सदैव सर्वदा जावं सुमयाचें नांव आता आनी सदां आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें आतां आनी नांव. सदां सर्वदा सदैव जावं आतां आनी सुमयाचें सदां नांव. सर्वदा सदैव जावं सदैव जावं सुमयाचें सुमयाचें नांव आता आनी सदां हालेलुया 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 हालेलुया. म्हाका भाव भयणीनो येवच्या मंगळारा परत आमी मेळया करेस्माच्या काळार व्हडा संख्यान पूण तळार येवन सुमयाची बेसां वाजोवन घेवया. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां हर एकल्यांक देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच नावाता तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच नावाता मोगाळ पुता सोमे हांव कार्मोरी आशिर्वाद दिवा भगीन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देव आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.